पयलीं 2012 जेन्ना मायनिंग बंद जालें तेन्ना आमचे ट्रक सगळे दारान उरले आनी आज पर्यंत थोडे ट्रक तशेंच आसा आनी ट्रककारांकूच खबर आहा बाबा कितें जोडटा आनी कितें सद्याची परिस्थिती. त्या खातीर खास करून आमकां मार्गदर्शन हांगा आमचे कडेन येयल्ले आसा आमचे एसिस्टंट डायरेक्टर पारोडकर सर हांगासर येयल्ल्या खास तुमकां मेळपाक येयल्ले आसा. आनी त्या जाग्यार शिकताल्या जाग्यार वचपाचो दीस पूण तो आमच्या खातीर आनी ताका आमच्या हेका चड सपोर्ट करता तो आबा चिमुलकर म्हणजे आमचो दोतोर कांय टेन्शन ना. पूण आमच्या लोकांचो तो बेनिफीट आमकां जावचो. दोतोरा खातीर आमच्या लोकांक सगळ्यांक हो प्लस पॉयंट आसपाक जाय म्हणून आमी तो कितें म्हटलां की आमी तुमच्या मदीं मांडटा. जर तुमकां कोणाचे विचार कितेंय विचार आसा आमच्या आपले गाडये खातीर गाडी कितें जाल्यार कितें जातली पयशे भरून फुडें कितें करपाक जाय सहज सराक विचारपाचें. सर अवश्य सगळ्यांक आन्सर येतलो. डंपाचें ताका परमिशन मेळटलें. ते डंपाचें परमिशन मेळ्ळें जाल्यार आमकां 10 वर्सां काम मेळटलें. मागीर तुमी म्हणटाले कितें आपली गाडी चलोवंक जाय म्हणटाले. तेन्ना चलोवंक वयतले तेन्ना तुमकां हो 1,80,000 2,00,000 फारीक करचे तेन्ना तुमी परत दोतोराडे वयतले. परत दोतोराडे वचून दोतोर मागीर म्हणटलो कितें परत तुमच्या खातीर मागूं मरे अशें म्हणटलें. म्हणून ते मागचें न्ही म्हणून आयज तुमकां सांगपाक येयलां कितें हें मातशें करुया. 31 तारखेक 31 मेच्या पयलीं करून खंयसूनय कितें 31,000 हाडून ती गाडी पास करा आनी दवरा पेपर. आतां मागीर पास जाली न्ही की नॉन युजाक दवरुया तुमची गाडी आनी परत केन्ना चालू जातलें सप्टेंबरान चालू तेन्ना काडा पेपर बाय. मागीर तुका 3 म्हयन्याचो तो टॅक्स माफ मेळटलो. मागीर तुजें चालू करता मागीर तूं चालू करूंक मेळटलें तुमकां बरें पडटलें. हें सांगपाक सायज स्पेशल येयलां. पण आसा थोड्या जाग्याचेर कुंड्या नावेली त्या ती सिडी जिंदाल्याची आतां लीज जाल्लेली आहा. तुमचो कितें डंप जावपाचो आहा. सो हांवें आतां नवें नोटिफिकेशन काडलें. 12च्यान नोटिफिकेशन काडटा. एकच वर्स टॅक्साक भरचो पडलो. बाकी सगळें एग्जम्पशन आहा टील 25 पेरेर. आनी हे आमचे हॉनरेबल CMाक लागून जाल्लेले आसा. तुमी पळयलें जाल्यार आमदार आसतनाय तेंच्यांनी काडून घेतले, स्पिकर आसतनाय काडून घेतले आनी आतां CM आसतनाय. आनी बेजिकली कित्याक जेन्युइन तुमी कित्याक गाडी चलना आनी सरकाराक टॅक्स नाका. गाडी चलना चलता ताणी भरप चलना ताणी भरप ना. सो आतां लेटेस्ट उलयता हांव कितें आसलें 20 ते 25 एक नोटिफिकेशन काडलें की टॅक्स माफ म्हणून. ओके सो तेच्या नंतर कितें इश्यू आयलो तुमी आतां 18च्यान 12 कोणाचे 12च्यान बंद आसा 18च्यान बंद आसा 20च्यान बंद आसा. आनी एक मागीर कितें जालें एक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे रूल 81 प्रमाणे 15 वर्सां वयली गाडी आसा ती जर पासिंग करूंक ना जाल्यार दिसाक 50 रुपया फायन येता. सो वर्साचे 18,000 रुपया फायन येता. आतां 8 वर्सां एक 5 वर्साचेच हिशोब धरुया 18 पंच 90,000 रुपया. 10 वर्साचे जाल्यार 1,80,000 फायन भरची पडटा. सो सबसिक्वेंटली हो आमी म्हणजे हांवें किंवा आनी लोकांनी सांगले ट्रक ओनरांनी सांगले की टॅक्स जरी माफी केलो जाल्यार ही आमकां भरची पडटा पासिंग करपाक. सो तेज्या प्रमाणे दोतोरान ताजेर लक्ष घालून आनी एक नोटिफिकेशन काडलें की हेजे तुमकां 18,000 रुपया वर्साक भरचे पडटा न्ही. सो ताजे कितलेय पयशे जावनय 1,000 रुपया भरपाचो आनी ती फायन जी येता फिटनेस नॉन रिन्युअल ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट जी फायन येता ती 1,000 रुपया केली कितली आसूं ती. सो दुसरे एक टॅक्स बेनिफिट एग्जम्पशनाचे केले जेचे चलोवंक ना ताका माफी दुसरे ते. आनी तिसरो मागीर इश्यू जालो की फिटनेस रिन्युअल फी म्हणटा. एक्चुली तुमी ते ग्रीन टॅक्स बी म्हणटा न्ही ग्रीन टॅक्स न्ही फिटनेस रिन्युअल फी ती 20 वर्सां वयल्या ट्रकाक 25,000 आसली आनी 15 ते 20 वर्साचे आसले ताका 12.5. सो लेटेस्ट हाल्ली एक 8 दिसां पयलीं सिस्टमार आयला 30 तारखेक काडलेले ते ती 12.5ची 5,000 केली आनी 25,000ची 10,000 केली. सो हे तीनय इश्यू तुमचे असले ते मिनिमम लेवलार हाडले. 2 तर टोटल माफ आनी एक फिटनेस आहा ती सामकी मिनिमम तेच्या भायर आनी करपा सारकी परिस्थिती नासली. सो आतां हांवें कितें नोट केलें गाडयो सगळ्यो येता हांव डेली घेवन बसतालो जाल्यार एकाय सांगतालो आबाक सांगतालो किंवा संजय संदेश खुबशे जाण वळखता तांकां सांगतालो दादा की आमचे हांवें नोट केला कुंड्याकारांनी केले करमळ्याकारांनी केले नावेले आमोणा थोडे सुर्लाचे कोटंबीचे बाकी पाळये ना वेळग्या ना तुमचे पाळये ना वेळग्या सुर्ला हे लोक येवना. आनी थोडे जे येताले न्ही टॅक्स एग्जम्पशन करताले आनी वयताले. मागीर हांवें म्हाज्या कन्सर्न क्लर्काक सांगलें की टॅक्स एग्जम्पशन केल्यार तांकां पासिंग करपाक लाय. मागीर हांव म्हाज्या कडेन घेवन यो म्हणून सांगलें जाल्यार म्हाका ते सांगताले कितें की पासिंग कित्याक करूं साहेब टॅक्स एग्जम्पशन जालें न्ही आमची गाडी काय चलना पासिंग कित्याक करूं. मागीर म्हाका ते ताका एक्सप्लेन करचें पडटलें पळय तुजी आतां कितलीं वर्सां आसा
8 वर्सां आसा बंद किंवा 10 वर्सां आहा तुका 1,80,000 आसलो तो आतां भरचो पडना, 1,000 काम जाता. सो तुवें पासींग करूंक ना आनी सप्टेंबरान करपाक गेलो तूं पासींग, खंय डिसेंबरान सपोज तुमचो डम सुरू जालो, पासींग करपाक गेलो जाल्यार तुका कितले 1,80,000 प्लस ते 9,000 जाले अर्द्या वर्साचे. ओके, 1,90,000 हे तुका परवडपाचें ना न्ही. तेन्ना तूं कितें कर अशें हांवें सांगलें की आतां चालू तुमकां स्पेशल स्कीम आहा सरकाराची की तुमकां क्वॉर्टर सिस्टम दिला, इयरली सिस्टम ना की 3 म्हयन्याचो टॅक्स भरूं येता. सो हांवें तांकां सांगलें की तूं 3 म्हयन्याचो टॅक्स भर, इन्शुरन्सय 3 म्हयन्याचो कर, फूल वर्साचो करूं नाका 40,000, 3 म्हयन्याचो कर. आनी तुजें मिनिमम काम कर गाडयेचें, म्हणजे हाय फाय आमी म्हणना, मिनिमम गाडयेक कितें जाय आमकां रस्त्यार गेलो जाल्यार ताजो ब्रेक बरो जाय, लायटी जाय आनी तुजे बारीक सगळे कलमेले बुरशी दिसपाक जायना म्हणून सादारण पे. सो मिनिमम काम करा, हांव तुमचें हेल्प करता कित्याक म्हाका खबर आहा ती गाडी चलची ना, पूण काम तुमी कायदेशीर करा, मिनिमम करा. सो हाका ओवरऑल खर्च कितलो जातलो, इन्शुरन्स केलो तुमी, इन्शुरन्स केलो, एक टॅक्स भरलो एका क्वॉर्टराचो, इन्शुरन्स एक 12-13 हजारान जाता क्वॉर्टर, आनी एक 10-15 हजार तुमी गाडयेक, तुमचेच गाडयेनी ती बरें काम केलें पास करा आनी परतून नॉन युजाक दिया. केन्ना सुरू जातले तेन्ना तो पर्यंत तुमकां एग्जम्पशन मेळटलें परत, तिका नोटिफिकेशन काडपाची गरज ना, तुमची बंद आसतलें, आमकां बरोवन दिल्या फॉर्म 6A म्हणटा तेजेर, आनी आमी तुमकां ग्रांट करतले, म्हणजे ऑफिस ग्रांट करतले.